सुरवातेक गीत घेऊया A7 पेज 4 A7. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आयज आमी आमच्या गोंयांत लोक संपर्क साधनाचो दीस पाळटात. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आपोयली जायती पूण विचून काडलोली थोडी. सगळ्यांक आमकां देवान आपल्या जेवणा मेजार बसून एक फामील कशी जिवंक आपयल्यात. एका दिसा ह्या सासणीक परिवारांत आमी एकवटूंक होच देवाचो आवडो आनी होच जावंक आमचो हेतू. हो हेतू साकार करूंक देवान आमकां तरेकवार आपोवणी दिल्यात. ही आपोवणी विस्वाशीपणी शादी पावूंक लोक संपर्क साधनां आमकां आदार दिता. आयज जेन्ना आमी लोक संपर्क साधनाचो दीस पाळटाव तेन्ना आमी ही साधनां बरे तरेन वापरून आमकां दिल्लो वावर देवाक मानता ते परी शादी पावूंक ह्या मिसा बेटीन देवा लागीं मागतना महादोर प्रांतांत लोक संपर्क साधनाच्या खात्यान वावरतल्या पासत आमी मागुया. बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां ते भाशेन लोक संपर्क साधनाच्या मणियारपणाक भेटयलो आयतार मास मिडिया कम्युनिकेशन अपॉस्टलेट. देव आमचे लागीं साबार भासांनी उलयता आनी खेरीत भोव अपुरबायेची भास ताची वो आमचे सगळे मोग दाखोवपाची ती म्हळ्यार ही मिसाची भेट, जातून आमी देवाक अनुभवता आनी देवूच आपलेच ओस्तंगी मनशाक मेळूंक येता आनी हे भाशेन आमकां आपलीच करून घेता. बाबडीनो, आयज हे मिसाची भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना आमचें आंग वस्त्र कसलें जावचें तें जेजू आमकां सांगता. सादेपणान पातोक नासतना जिवीत जिवंक आनी हे भाशेन त्याच देवाक लागीं सरूंक जावं दी मिसाची भेट दरेकल्याक आमकां. आनी आमची पातकां ओळखून घेवन मनीस कशें आमी चुकल्या हांव देखून देवाच्यान एकामेकाची आमी बोगसणे मागया. हांव पातकी सोद भरला देवा आनी तुमकां भाव बनालो. म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योच सदांच सांकवार मरी सगळ्या दोन मागता. आनी तुमकां भाव बनालो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करून म्हणून प्रार्थून मागता सर पुलदा देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकारता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगा की देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सदांच ह्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकोर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या पर्वतार दोळबरांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्सांचे एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतले बरो सोरो वांटलो. सामार बामार घालून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरे तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मरणाचे चेदर पिंजतलो. सासणाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांच्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसाक म्हणटलो पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब परमेश्वर म्हाका चडयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. जबाब परमेश्वर म्हाका चडयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवण ना तुय म्हाका विसव दिताय. थंड उदका सोडी पावयताय. तुय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चडयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें.
हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तूं उबो सांगाती दांड्या कोंक्या सोयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय जबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय बोलेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली देवदाना तुज्या मोगाची जबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे बिराड म्हाका गावले ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचे हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचे जबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. भाग्यन पालोन फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप भावां भयणानो दुर्बळ तसो ओल्ड ग्रेस कसो जिवंक हांव जाणा कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं उपाशी रावून ओ पोट भर जेवून खावून सुकाळांत ओ दुकाळांत जिवंक कित्याकूय हांव तयार म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता तरी म्हज्या हुस्क्या कोंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवे तुमच्या गोरजांनी तुमकां पावतलो देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उद्गार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. व्हडतो बाप जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो तुमची मोत उजवाडवून तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बळवोसो उगडापो तुमकां जावं Alleluia, 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 सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूं जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गीचें राज लग्नाक होवळीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते येना जाले आनीक एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हळें आपयलोल्यांक अशें सांगात म्हजें जेवण तयार आसा म्हजे पाडे आनी सरबयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां जेवणाक येयात
पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीच जालो आनी आपली लोकसरां धाडून त्या प्राणघातक्याचो भस्म केलो आनी तांचो नगर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलेल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयली आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लितलीं. कित्याक आपयलोलीं जायतीं, पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ फोटो महानी वाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीलो, आयचो नियाळ आमी करता तेन्ना आदल्या काळार कशें जेवण आसलें, आदल्या कोरारांत कशे भशेन जेवण आसलें, शुभ वर्तमानान जेजू कसल्या जेवणाची खबर करता आनी आमी जेवणान वांटो घेतना कितें करचें, ह्या चारूय भागांनी आमी ल्हानसो नियाळ करुया. मनीस देवाक सोदतालो आदल्या काळार आनी हो मनीस देवाक सोदतालो कित्याक मनीस देवा कडसुल्लो पयस गेल्लो. पातोक आदारून तो पयस गेल्लो आनी देवाक सोदतालो खंय. देव समजतालो तो उंच आसा, मळबा उंच आसा. उंच देवाक आमची भोजन करूंक गरज आनी हाका लागून आमी पळयता जायत्यो आमच्यो इगोर्जो पर्यान उंच दोंगरार बांदलेल्यो, म्हणल्यार देवाक भेटूंक लागींच पडटा हे भशेन हो समज आसलो. आनी ही सोद मनीस करतालो तेन्ना मनीस देवाक भेटवण्यो करताली. आनी कसल्यो भेटवण्यो? कांय फावटी जनावरांचें मारून मांस करून तांचें आनी असलेंच एक जेवणूय करताले. आनी जेन्ना ही भेटवणी करताले तेन्ना 3 बाजूंनी वो 3 भाशेन हें मांस वो अशें करताले. पयलो एक वांटो देवाक भेटयताले आनी देवाक भेटयतालो तो बरो तो ह्या मांसाचो जेवणाचो वांटो भेटयताले. आनी कशे भशेन कांय फावटी आल्तार करून आल्तारार ते देवाक भेटयताले. वो नाजाल्यार तें मांस व्हरून एक केव आसली थंय थंय देराक थंय ह्या केव आसा थंय दवरताले, म्हळ्यार देव येवन ते देवाक पावताले अशें. हो पयलो भाग जेवणाचो. दुसरो जो भेटयतालो जावं यादनीक हो ताचो हेल्पर आसलो ताका घेतालो. आनी तिसरो भाग ह्या जेवणाचो जी कोण भेटयतालीं तांकांच हो यादनीक वांटून दितालो. हो ताचे बरोबर ही भेटवणीक आसताली तांकां वांटतालो. आनी हें दाखयतालें की जें कितें देवाक भेटयलां तें देवाक मानलें आनी हाका लागून हें जेवण तुमकांय दिता. हे भाशेन बाबडीनो हो जेवणाचो समज आदी आसलो. देवाचें उदारपण इतलें की देव हीच गोत मनशाची घेता आनी इजायस प्रवादी आयज उलयतालो पळय ते तसलेच जेवणाची खबर करून देव ही गोत घेवन मनशाक सर्गीच्या जेवणाची खबर सांगूंक सोदता. त्या काळार बाबडीनो जेन्ना इस्रायल पोरजा देवाक असली भेटवणी करताली तेन्ना देवानूच मागलेली ही भेटवणी, जावं ओरोड्यांत जावं जेरुजाल्यांत असली भेटवणी देवान मागलेली. पूण देवाक ही भेटवणी जाय आसली काय
आमकां स्तोत्र 50-12 वोट सांगता साम देवाक ही भेटवणी नाका आसली. पूण देवाक दाखोवंक जाय आसले मनशाक की कितें कशे भाशेन आपूण लागीं सोदता पळय तो. म्हणटच मानान भोंकलोलें देव मानून घेता. इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ हॉमेज. तांची बोदोळणी जाल्या म्हणून देव ही मानून घेता. रिपेंटन्स जालां देखून. आनी तिसरे सोदे बाबडो पुरजे सवे हो मोग दाखोवंक देव तांची भेटवणी मानून घेता. पूण देवाक ही भेटवणीची असली गरज नासली. कित्याक आमकां उपरांत जिवांच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा कसली जेजू भेटवणी मागता पळय ती. तो मागता भोजन ओतम्यान केलेली, स्वतान केल्ली असली भेटवणी अदीक आपणाक मानता म्हणून. द ओनली वर्शीप रियली वर्दी ऑफ गॉड इज अ वर्शीप इन स्पिरीट एंड ट्रूथ. म्हणटच बाबडीनो देव एके भाशेन हे आदल्या कोरानान जे ते कितें करताले ते खरें मन कसलें जेवणाचें दिवचें तें तो तांकां ही भेटवणी मानून घेता. आनी हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां प्रवादी इजायस ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बँकवेट म्हणल्यार हें जेवण एक मोलाचें जेवण कशे भाशेन सियोन दोंगरार आसतलें तें सांगता. आनी तो म्हणटा ह्या जेवणाक न्हय फकत जिदेवांक पूण सगल्या राष्ट्रांच्या कुळांच्या राष्ट्रांक आसतलें आमंत्रण आसतलें. ह्या जेवणाक न्हयच फकत जिदेवांक पूण जिदेव बाबडीलो हें मानून घेवंक तांकां आगोड लागतालें. कित्याक ते समजताले फकत तांकांच देव जेजू आपोवंक आयला. म्हणटच हें आमकां इजायस प्रवादीच्या पुस्तकान मेळटा. दुसरें म्हणटा तो हें जेवण बऱ्यांतलें बरें जेवण, चॉयसस्ट फूड. आनी हें जेवण केन्नाच खबर जावचें ना. खंयच्या जेवणाची खबर करतालो काय इजायस प्रवादी. आनी तिसरे बाबडीनो ह्या जेवणाक जी कोण वांटो घेतली तांकां केन्नाच असलो अनुभव आनी केन्नाच मेळूंक ना तसलें जेवण जातलें म्हणटा. एक्सपिरियन्स दॅट हॅज नेवर बीन बिफोर. आनी त्याच जेवणाक तो अशें म्हणटा जी कोण तुमी रुदोन करताले ती वेल एके भाशेन घातलेली ती काडूंक पडटली. जिदेव बाबडीलो दुखाच्या वेळार ते वेळ घालताले. पूण तो म्हणटा जेन्ना हो देव असलें जेवण करता तेन्ना ही वेळ तुमकां घालूंक नाका. देवाक त्या काळार तोंडी पळोवंक फेस टू फेस पळोवंक जायनासलें. पूण तो म्हणटा असल्या जेवणाक तुमी देवाक फेस टू फेस पळयतले. आमकां उगडास आसतलो जेन्ना मोइजेस त्या जाग्यार गेलो तेन्ना ताणें आपणाचें तोंड काबर केलें. कित्याक देवा मुखार देवाक पळोवंक तांकां एके भाशेन दिसतालें केन्नाच जावचें ना. पूण इजायस प्रवादी म्हणटा असल्या जेवणाक तुमी बसता तेन्ना देवाक पळोवंक पावतले. आनी तिसरे स्वाती बाबडीलो देवाक एके भाशेन असल्या जेवणाक बसल्या तांकां मरण आनीक आसचें ना म्हणटा. खंयच्या जेवणाची इजायस प्रवादी खबर करतालो काय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां एक खुशालकायेचें जेवण केलें. कोणाकूय आमी जेवणाक आपयता तेन्ना आमचो समारंभ करता तेन्ना जावं कोमण्याचो, क्रिस्मसाचो जावं काजाराचो, आमच्या बड्डेयाचो हें खुशालकायेचें जेवण आमी मनशाक आपयता तेन्ना तांचे लागीं कांय ना म्हणून आपयना. पूण ह्या जेवणा वरवीं आमचो संबंद वाडटा. एकामेकाच्या मोगान आमी वाडटा. आसा नासलेल्याक आमी एके भाशेन सगल्यांक आमंत्रण करता. त्या दिसा कोणाक भायराय ना. म्हणटच जी कोण आमकां वळखता, जी कोण आमकां अदीक लागीं आसा तांकां आमी जेवणाक आपयता आनी हो संबंद वाडटा. असलेंच जेवणाची खबर आयज शुभ वर्तमानान जेजू करता. ही एक वपाट सांगून तो म्हणटा राजान जायते जाणांक आपयले पूण ते येवंक ना. आपयलेलीं येवंक ना. आपयलेलीं येवंक ना म्हणल्यार राजाच्या हुकुमा खाल हो लोक खुशाल ना जालो. वो ताणीं आपयलेलीं पूण ताणीं वखदार येना म्हटलें. बाबडीनो आदल्या काळार जेवण करताले तेन्ना आमंत्रण धाडटाले तेन्ना 2 भाशेन आमंत्रण आसतालीं. पयलें म्हणल्यार आदींच फुडें सांगूंक सोदताले अमक्या दिसा जेवण आसा म्हणून हो आमंत्रण तुमी येयात म्हणून ओकेजन आसा. आनी उपरांत आसतलें म्हूण सांगलेलें पयलीं तातूंत अमक्या वेळार डिटेल धाडून आनी एक इन्विटेशन आसतलें. म्हणटच पयलीं येता म्हूण सांगता तेन्ना उरलेली सगळी तयारी केल्या उपरांत दुसरें हें इन्विटेशन वतालें. पूण हांगासर जालें कितें
पयलें इन्विटेशन धाडलें, सगल्यांनी येता म्हूण सांगलें, पूण मागीर डिटेल राजान केल्या उपरांत दुसरें इन्विटेशन धाडलें तेन्ना ताणें येना म्हटलें. एके भाशेन राजाक इन्सल्ट केलो. म्हणटच बाबडीलो राजा रागान बोल्लो. ही वॉज फ्युरियस. रागान बोल्लो आनी बरोवंक ताका कारण आसलें. आनी ताणें म्हटलें, ह्या मनशांक तर पुरतें न्हय, दुसऱ्यांक आपयात, कोणाकूय आपयात. बाबडीलो जेजू हीच खबर आमकां सांगून राजाचें एके भाशेन दुखी काळीज तितल्याचेर धरना, तो दुसऱ्यांकूय आमंत्रण करता. आनी ही गोत आयज जेजू शुभवर्तमानांतली देवाक लावन सांगता इवपार. राजा म्हणल्यार देव. हो देव, हो राजा एके भाशेन वेडींग बँकवेट करता ते भाशेन देव आमकां आपले किंगडम ऑफ गॉड आमी म्हणून येता, आमकां ह्या जेवणाक सर्गीचें आमंत्रण करता. त्या जेवणाक बाबडीलो फामिलीक आनी इश्टांक आपयले. ते म्हळ्यार आतांच्या काळार जिदेवांक आपयले. तांणी थोड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून मारले, जिदेवांनी थोड्या प्रवाद्यांक धरून तांकां मारले आनी हे भाशेन आडखोड हाडली. तेन्ना राजान आदल्या जेवणांत सगल्यांक आमंत्रण दिलें. ह्या जेवणाक न्हयच फकत जिदेवांक, जेजून पेगन्स अनबावडट्यांक आनी आमकां सगल्यांक हें आमंत्रण दिलें. म्हणटच हें जेवण जेजू हांगासरलें सर्गीच्या जेवणाक तयार करूंक आमकां आदार करता. बाबडीनो एक तातूंत आमकां मेळटा ह्या वाचपांत, कोण आंग वस्त्र घालिनासतना आयलो. राजान इन्विटेशन धाडलोलें, कोणाकूय यात म्हटलेलें. आनी कोणाकूय येतूच वयल्यान तोच राजा म्हणटा, तूं एकलो आंग वस्त्र घालिनासतना आयलाय. हें आमच्या आत्वेच कशें मनान दिसता. जेन्ना आमंत्रण धाडलें तेन्ना आदल्या काळार असल्या जेवणाक बाबडीलो कोणाय लागीं तर आंग वस्त्र ना भितर सरूंक गिरेस्त आसले पळय ते राजा आंग वस्त्र दिताले. आनी हें आंग वस्त्र घालून ताणें भितर सरूंकूच जाय आसलें. म्हणटच भिकाऱ्याक जावं कोणाकूय आपयलें जाल्यार पर्यान राजान आंग वस्त्र दिवपाक थंय तयारी केल्ली. पूण हो मनीस कशें मनान आपूण घालिनासतना भितर सरलोलो. हाका लागून राजा म्हणटा ताका पयस करात. आयज इतकोच बाबडीलो आयज आमकां लायली जाल्यार देव आमकांय ह्या जेवणाक आपयता. जेन्ना आमी बावतिजम घेतला तेन्ना आमकां हें आंगवस्त्र दिल्लें आनी हें आंगवस्त्र निर्मळ आमकां दिलेलें. आनी आंगवस्त्रान आमकां आमकां दिताना म्हटलेलें, हें तुमचें शेवट पर्यान निर्मळ सांबाळात म्हणून. म्हणटच ह्या जेवणाक आमकां आपयता तेन्ना हें आंगवस्त्र न्हयच फकत आमच्या बावतिजमाक दिल्लें, पूण आमकां पातकाक मोरूंक देव आमकां आपयता. म्हणटच नवें आंगवस्त्र आमचें पातकाक मोरून नवें आंगवस्त्र घालून आमी येवंक. पण अशें जाल्यार बाबडीलो आमच्यांनी कसलोच एक्सक्यूज दिवंक जायना. जे भाशेन हो मनीस थंय आमकां मेळटा तो ओगो रावलो. जेन्ना राजान ताका विचारलें तो ओगो रावलो. ताणें कांयच म्हणूंक ना, कित्याक तो जाणा आसलो हें आंगवस्त्र घालून थंय तो येवंक जाय आसलो. बाबडीलो जेन्ना आमकां सासणीक जिविताक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक हें आंगवस्त्र गरजेचें, तेन्ना आमच्यांनी एक्सक्यूज दिवंक जायना की आमकां खबर नासली वो आमी घालूंक जाय आसलें तें आंगवस्त्र घालूंक ना म्हणून. आयज दर एकल्याक आमकांच ही गोत मनान धरून आमी विचारया. आमी जाणां आदलें जेवण कसलें आसलें. इजायस प्रवादी कसल्या जेवणाची खबर करता, सर्गीच्या जेवणाची खबर करता. जेजूय हें जेवण आमकां तयार करता आनी म्हणटा, ह्या जेवणाक तुमी येयात. कालच्या दिसा बाबडीलो काल सांजे पाप साहेबाचे प्रतिटी दिन काल्लो आकुटीस आका ब्लेसेड म्हणून हो तरणाट्याक हो ह्या मानार पावयलो. आनी हो तरणाटो जेन्ना आपल्या जिवितान जियेतालो तेन्ना ही मिसाचे भेटेक पवित्र संस्काराक ताणें जायतो मान दिलो. आनी पवित्र संस्कार म्हणल्यार आपणाक एक वाट सर्गीची सर्गा राज्यान भितर सरून अशें तो ताणें बाबाड धरलो. आनी ह्या जेवणांत ताणें वांटो घेवन दुसऱ्यांकूय हाडूंक ताणें प्रयत्न केलो. जावं मास मिडिया कम्युनिकेशन उजार करून, वेबसायट तयार करून तातूंतल्यान ताका दुसऱ्यांक तरणाट्यांक अदीक ह्या परम संस्काराक लागीं हाडूंक तो वावुरलो.
सेंट इन जिन्स हे भाशेन ताका म्हणटा आतांच्या काळा वयलो. आमकां दिसता थोडे फावटी तरणाटी सांत म्हळ्यार आदल्या काळांतलेच आमचेच बरोबरचो आमचेच भाशेन तरणाटो हाका ब्लेसड म्हणून कालच्या दिसा पाप साहेबाच्या प्रतिनिधीन ताका डिक्लेअर केलो. बाबडीलो आमकांच आयज प्रश्न करुया, जे आंगोस्त हांव न्हेसतां देवा मुखार तें कसलें, पातकान भरलेलें ओ निर्मळ म्हजें. दुसरें, हांव मिसाचे भेटेक तयारी करता तेन्ना म्हजी तयारी कसली. ह्या दिसांनी जायते जाणांक आमकां मिसाक येवंक मेळना, तरी आसतना मास मिडिया उजार करून, लोकसंपर्क साधनां उजार करून जायते जाणांच्या मोबायलाचेर आनी घरा आमच्या टीव्हीचेर मीस पावता. कितलीं जाणां ते पळोवंक प्रयत्न करता. वो कांय फावटी बेश्टीच निभांग येता, आमकां इंटरनेट मेळना, वो थोडे पूण कितें पळोवंक वावुरता जाल्यार आमकांच हो प्रश्न करुया. आनी आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमकां कशे भाशेन आमी येता काय, आमचें फकत बर्डन घेवन येता आमी, काय ह्या जेवणांत वांटो घेतच आमी एकामेकाच्या भावपणान वाडटा. ह्यो थोड्यो घडयो उगीच रावन जें कितें आमी नियाळना ताका आमी जेजूक आमचो जबाब आमी दिवया. उबे रावया. सत मानता देवाक, सत बलिदान बापाक, सर्गांतच्या रसाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या इलाजपुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यान गोस समावलो, आकवान रेट आनी सोजमलो, पोस्ट सुचले, ताका खुर्सार चडलो, तो मलात ताणी हाडलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मल्ल्यान तो जिवोन जालो, सकाळ चडलो, सत्य जग बसला, सतमाता पवित्र आत्म्यान कातलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय, पदकाचे बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सस्याचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, ताका आमचो हुस्को. ह्या वेळार आमची कांय मागणी ताचे मुखार आमी धरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावन आपले जिवीत आनी आपोवणें देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मोनान आनी काल्तिकायेन पोरचेची सेवा करूंक आनी लोकसंपर्क साधनां वरवीं बरेपण शिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी फुर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी लोकसंपर्क साधनां वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करूंक फकत बऱ्यो खबरो, एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो, आपल्याचो तसोच दुसऱ्याचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या दोन प्रांतींत लोकसंपर्क साधनाचे खात्या वरवीं जायते बरेपण आमचे पवित्र सभेंत तशें हेरा बाबा भयणांक मेलून ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. हो सर्गीच्या बापा, कांय आमच्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. आमी ओळखून घेता की आमच्याच बरेपणाक आमचीच वाड जावन तुजी मिसाची भेट आमकां भेटोवन दिताय आनी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवन एक दीस सर्गीच्या राज्यांत
तुज्या सांगाता सासणीक जेवणाक बसून तूं आमकां आदार करतलोय म्हूण हेंच मनान धरून आमची ही थोडी मागणी केल्या ती तुजी खुशी जाल्यार तूं आमकां ती फावो कर क्रिस्तां आमच्या समया वरवीं आमेन. बेटवणे वेळार गीत घेवया C11 पेज 32 C11. म्हज्या बाबा भणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी गायता तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सभे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वप्रतिदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्टां मोरना वरवीं सडयलीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास
नव्यानी सासणेक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोडें मेडच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बावरताचो गूट परगटुया. सोनिया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी हातरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाग्यान बापा, फिलीप नरे आमच्या कोवळी बापा, हे सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखार मोल पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगती भगीन दोन दूत आनी सर्व काडीवका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा बापा, सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां थारेन पडूं दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. समीय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजी कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुन्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओस्त जेजू आमकां आपल्या जेवणाक आमंत्रण करता आनी आमकां कृपेन भरता. ओस्त जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आपली आत्मीक घोटाय घेवन येता. ताका आमी घेता ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्मसादा वेळार गीत घेवया. D37, पेज 67. D37.
सोयीच्या रसान गेले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे रासुराच्या लग्नाचे सोयीच्या रसान गेले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे रासुराच्या लग्नाचे हांगासर घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दोसपणी बसूया दोसपणी हांगासर घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दोसपणी बसूया दोसपणी भुरग्याचो कालो दादले दोनीचा कोलान मोडले बरे वायट आसा तितले आसा तितले भुरग्याचो कालो दादले दोनीचा कोलान मोडले बरे वायट आसा तितले आसा तितले हांगासर घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दोसपणी बसूया दोसपणी हांगासर घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दोसपणी बसूया दोसपणी. प्रार्थया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर परिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. शेवटाक गीत घेवया. F6 पेज 88. F6. देवा